फोंडा नगरपालिकेन कायदो हातात घेवपी आरजीच्या वावुरप्यांचेर पुलीस कारवाय करपाचें थारायलां। आरजीच्या मेंबरांनी फोंड्याच्या बाजारात वचून कांय विक्रेत्यांक धांवडावन घालपाचो यत्न केल्लो। भायले आनी भितरले असो भेदभाव पालिका करपाक शकना। पुलिसांक ताची दखल घेवपाक सांगला, नगराध्यक्षान सांगला। दसरो जालो, दिवाळी लागीं पावल्या, तशें जो तो आपले पोट भरपा खातीर वेगवेगळे संदशीर मार्ग सोदता। कांय जाणां रोजां विकपाक फोंडेच्या बाजारांत बसले, पूण रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या वावुरप्यांनी तांकां थंयसावन धांवडावन घाले। फोंडा पालिकेकूय निवेदन दिलें, पूण ही कायद्या भायली गजाल। भायले भितरले विक्रेते असो भेदभाव पालिका करपाक शकना। देखून हे प्रकरण पुलिसांनीच हाताळचें अशें आमी पुलिसांक सांगलां। आयकयात नगराध्यक्ष शांताराम कोल्वेकाराक। रेव्होल्युशनरी गोवन आरजी गोवनान मातसो एक प्रॉब्लेम केलो। दसऱ्याच्या निमतान जे पळय फुलवाले येता रोजां घेवन ते स्ट्रीट वेंडर म्हणून ते बसलेले आनी ते फुलां विकताले। ताणें बोवाळ केलो आनी आमकां एक रिप्रेझेंटेशन दिलें की थंय ते जे कितें म्हटलां ताणें हे भायले जे स्ट्रीट वेंडर आसा त्या स्ट्रीट वेंडरांक थंय बसचें दिलें। आमी भायले आनी गोंयकार आसा आमी डिफरन्शिएट करपाक शकना। स्ट्रीट वेंडर जशे गोंयकार बसता तशे भायले बसपाक शकता, आमी कायद्यान तांकां उठोवपाक शकना। सो ही गजाल आसा ती फुडले येणाऱ्या काळात दिवाळीक जर अशे प्रॉब्लेम जावचे न्ही म्हणून आमी पुलीस डिपार्टमेंटाक आमी एक लेटर बरोवपाचें थारयलां आनी तुमी लॉ एंड ऑर्डराच्या अंडर हे सगळ्यो अश्यो ज्यो केसीस आसा त्यो तुमी हँडल करच्यो। फोंडा पालिकेचे बसकेक आनी कांय म्हत्वाचे थाराव घेतले। पालिका इमारत पोरणी जाल्ल्यान नवीन इमारत बांदतले, ते खातीर 1.5 कोटी खर्च येतलो। पोरणी पालिका तशीच दवरतले। डेंगूच्यो केसी वाडपाक लागिल्ल्यान जतनाय म्हूण फोंडा पालिकेच्या सगळ्या वाठारांनी फॉगिंग सुरू करपाचो निश्चय जाला। नगराध्यक्षानच ही माहिती दिली। पळयात। गोंय राज्याक मुक्ती दिनाची 60 वर्सां कंप्लीट जाता। त्या निमतान गव्हर्मेंटान प्रत्येक म्युन्सिपालिटीक 1 कोटी ग्रांट दिवपाचो थारयला आनी हो एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट कसो करचो असो ताणें सांगला। आनी एज इट इज तुमकां सगळ्यो खबर आसा आमची जी म्युन्सिपल बिल्डींग आसा आमकां ही जागो पावना हो आनी ही हेरिटेज बिल्डींग असल्या कारणान आमी ती मोडपाकूय शकना। आनी आमचो एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग आमी आमच्या ज्या सायडीक सेटबॅक एरियेन आसा थंय आमी ऑलरेडी आमचो प्लॅन रेडी आसा आनी इट इज फॉर एप्रुवल एट PDA। आमी तांकां सांगलें की हो तुमचो जो 1 कोटी आसा तो आमी ह्या प्रोजेक्टाक वापरता। ह्या प्रोजेक्टाक आमकां 1.5 कोटी लागतले, म्हळ्यार हो जो 1 कोटी आसा तो वापरता आनी 50 लाख 15 फायनान्सांतले वापरता आनी तांकां ते एग्री जाले। दुसरी गजाल आसा ती हेजी डेंगू केसीस आसा थोड्यो म्हणजे आयकपाक येता। आतां पर्यंत आमी जे फॉगिंग आमचे कडेन एक मेकॅनिझम आसा म्हणटा ते फॉगिंग करपाचें। सो आज हांवें ह्या मिटिंगेच्या मदतल्यान टेक्निकल डिपार्टमेंटाक सगळं हें केल्लें इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की आयच्या सगळ्या वॉर्डांनी तांणी विचारू अथवा ना विचारू हें फॉगिंग प्रत्येक वॉर्डान जावनी। गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक।